नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मुख्यमंत्री, सभापती आनी मंत्री गावडे कडेन उलोवन भ्रष्टाचाराचे कोफुसांव करतले सुटावे, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे। सरकारी निधी भायले भायर गायब जावप हो तुमचो अंतर्गत मुद्दो कसो? नाट्य कलाकार राजदीप नायकाचो तानावडेक प्रश्न। सरकारा कडल्यान बालरथ बशींचेर अंतराची मर्यादा लागू, शाळां खातीर 5 जाल्यार उच्च माध्यमीक विद्यालया खातीर 7 किलोमिटराची मर्यादा। आले लसूण जाली म्हारग, सर्वसामान्य गोंयकारांक फटको। हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून भाज्यांचे दर वाडले। पर्यटनाच्या दिश्टीन गोंय जायत चल्ला म्हारग, म्हणटा उद्देगीक मंत्री मॉविन गुदिन्हो। आनी सांग भुरग्यांक मडगांवां सोडून वचपी 2 जाणांक पुलिशेन केली अटक। भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 खाला गुन्यांव केला नोंद। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कला आनी संस्कृती मंत्र्याचेर जाल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचेर मुख्यमंत्री तशेंच सभापती आनी मंत्री गोविंद गावडे कडेन उलोवन हो विशय सुटावो करतले। भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले, एका घरान असलेय विशय जातात, हातून व्हडलेशें कितेंच ना अशें तानावडेचें म्हणणें। ओके, आणि शेवटचो मुद्दो म्हणजे काल एक आरोप झाला, म्हणजे दोनूय तुमचेच पक्ष सभापती आणि गोविंद गावडे हांचे मदीं की अशें म्हणजे तुमकांय खबर आसा कितें आरोप जाले, कितें कशें तुमी ह्या प्रकरणा कडेन पळयता? कित्याक अशें कल्चर बीजेपीन पयलीं केन्ना अशें नासलें की थेट आरोप अशें जावप अशें। एक असा की दीस इज अवर फॅमिली, म्हणजे आमच्या घरातलो विषय आसा आणि त्यामुळे त्या विशय तसो सेन्सिटीव विशय, त्यामुळे तसो हाताळूं जाय तो। त्यामुळे हांव आमचे मंत्र्या कडेन उलयतलो आणि आमच्या सभापती, आनी मागीर तो विशय आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हाकाय उलोवपाक मेळूं ना। पयलीं तें जाणून घेवन मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी आमच्या हातूंतल्यान तो विशय आमी सेटल करतले, कितें आसा तो उलयतले। आनी तुमी तेजो कॉग्निजन्स घेतला? हय, आमी उलयतले दोनूय हांचे कडेन, आमचे मंत्र्या कडेन उलयतले आनी सभापती कडेन उलयतले, आनी मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तो विशय सोंपयतले। मुख्यमंत्र्याची म्हजी भेट जावना, कारण हांव गोंयांत आयलो आनी मुख्यमंत्री दिल्ली पावले, त्यामुळे तांचे कडेन उलोवन ते सेटल करतले, काय प्रॉब्लेम ना। ओके, म्हणजे मतभेद बी कितें काय उरता ते बील उरचें ना, ताचो इफेक्ट लोकसभेर बी जावपाक ना, काय जावचें ना, कारण कितें आसता ते बारीक बारीक विशय आसता, तशें एका घरान आसतकच वेगवेगळे थोडे आसतात ते, फक्त ते भायर आयले ते मातशें चुकीचें जालें, पण त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलोवन आमचो तो विशय सेटल, दोगूय आमचेच मनीस आसात आनी आमचो विशय सोंपयतले आमी, कांय चिंता। मुख्यमंत्री वील हँडल इट। कार्यावळ करिनासतना सरकारी निधी भायले भायर गायब जाता हो तुमचो अंतर्गत मुद्दो कसो जावपाक शकता? नाट्य कलाकार राजदीप नायकान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक प्रश्न विचारला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी ताणें केल्या। दुसरे वटेन फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायानूय ट्वीट करून ही जनतेच्या पयशांची लूट म्हणून टिका केल्या। पयशांच्या गैरवापराचो मुद्दो हो आमच्या घरातलो वाद आशिल्ल्याचें स्टेटमेंट तानावडेन केल्लें। ओके, आणि शेवटचो मुद्दो म्हणजे काल एक आरोप झाला, म्हणजे दोनूय तुमचेच पक्ष सभापती आणि गोविंद गावडे हांचे मदीं की अशें म्हणजे तुमकांय खबर आसा कितें आरोप जाले, कितें कशें तुमी ह्या प्रकरणा कडेन पळयता? कित्याक अशें कल्चर बीजेपीन पयलीं केन्ना अशें नासलें की थेट आरोप अशें जावप अशें। एक असा की दीस इज अवर फॅमिली, म्हणजे आमच्या घरातलो विशय आसा आणि त्यामुळे त्या विशय तसो सेन्सिटीव विशय, त्यामुळे तसोच हाताळूं जाय तो। त्यामुळे हांव आमचे मंत्र्या कडेन उलयतलो आनी आमच्या सभापती, आनी मागीर तो विशय आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हाकाय उलोवपाक मेळूं ना। पयलीं तें जाणून घेवन मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी आमच्या हातूंतल्यान तो विशय आमी सेटल करतले, कितें आसा तो उलयतले। आनी तुमी तेजो कॉग्निजन्स घेतला? हय, आमी उलयतले दोनूय हांचे कडेन, आमचे मंत्र्या कडेन उलयतले आनी सभापती कडेन उलयतले, आनी मागीर
मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन तो विशय सोंपयतले. मुख्यमंत्र्याची म्हजी भेट जावना, कारण हांव गोंयांत आयलो आनी मुख्यमंत्री दिल्ली पावले, त्यामुळे तांचे कडेन उलोवन ते सेटल करतले, काय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे मतभेद बी कितें काय उरता ते बिल उरचे ना. उरचे ना. त्याचो इफेक्ट लोकसभेर बी जावपा ना. ना काय जावचें ना, कारण कितें आसता ते बारीक बारीक विशय आसता, तशें एका घरान आसतकच वेगवेगळे थोडे आसतात ते, फक्त ते भायर आयले ते मातशें चुकीचें जालें. पण त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलोवन आमचो तो विशय सेटल, दोगूय आमचेच मनीस आसात आनी आमचो विशय सोंपयतले आमी, काय चिंता. मुख्यमंत्री वील हँडल इट. आर्ट एंड कल्चराचो फंड 26 लाखा वयर ऑड लूट जाला म्हणून, आनी हो आरोप केला सभापतीन, माननीय सभापती रमेश बाब तवडकरान. आणि थंयच्या लोकांनी, काणकोणच्या गांवडोंगरीच्या थंयच्या लोकांनी, सरपंचांनी प्रूफ दिला. RTI मागून कितलेशेच कार्यक्रम जावन आसतना 26 लाख सुमार लुटल्या म्हणून. आणि हाजेर वादावाद सभापतीचो आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेचो वाद चालू आसतना एक शॉकिंग स्टेटमेंट आयलो. तो गोंयचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे हाचो, की ताणें म्हटलें हो तांचो इंटरनल मॅटर म्हणून. आणि हो तांच्या वादा परस हो शॉकिंग स्टेटमेंट आतां सगळ्या कलाकारा खातीर आनी सगळ्या सामान्य मनशा खातीर. हो इंटरनल मॅटर कसो आसपाक शकता? हो कितें तुमचो घरा कडचो पयसो न्ही, हो आमचो टॅक्स पेयरांचो पयसो, जो देश आमच्या राज्या खातीर वापरता, कले खातीर वापरता. हो योग्य तरेन वापर जावपाक जाय. जर कले खातीर तो दिला जाल्यार ते ऑर्गनायज जावपाक जाय. फटीकपणां करून, दलाली करून हो सोंपपाक जायना. आनी तुमी म्हणटा हो इंटरनल मॅटर, हो इंटरनल मॅटर जावपूच शकना. कारण हाजेर खरें म्हटल्यार FIR जावपाक जाय, हाजी इन्क्वायरी जावपाक जाय, ते पयशे रिकवर जावपाक जाय. त्या भायर ज्या लोकांनी अशा पद्दतीन फ्रॉड केला जाल्यार ते डिबार जावपाक जाय. शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करपी बालरथ बशी ह्यान फुडें फकत 5 किलोमिटरा मेरेनूच विद्यार्थ्यांची हाडवर करतले. कांय दिसा पयलीं कुंकळे बालरथ बशीक जाल्ल्या अपघाता उपरांत राज्य सरकारान हो निर्णय घेतला. एखाद्या शाळेच्या 5 किलोमिटराच्या रेडियसान बालरथ फिरतले जाल्यार उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 7 किलोमिटराच्या रेडियसान बालरथ विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतले. ह्या नादी बालरथ बशींक अंतराची कसलीच मर्यादा नाशिल्ली. हाचो फायदो घेत कांय शिक्षणीक संस्था पयसुल्ल्यान विद्यार्थ्यांची वाहतूक करताली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसा सावन आले आनी लसूण बरीच म्हारग जाल्या. लसणीचे दर तर हाता भायर गेल्यात, जाल्यार हरवी मिरसांग, वालपापडी, भेणे तशेंच पालेभाजयेचे दर लेगीत वाडल्यात. ह्यो सगळ्यो भाजयो बेळगांवच्यान येतात, ताका लागून हाचो फटको सर्वसामान्य गोंयकारांक बसला. अवकाळी पावस आणि हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून आले तसेच लसणीचे दर तेंगशेर पाविल्ल्यान सर्वसामान्य गोंयकारांक फटको बसला. बाजारात आल्याचे दर 150 ते 200 रुपया जाल्यार लसूण 400 रुपये किल दरान विकतात. फेब्रुवारी महिन्याच्या निमणे कडेन आले आणि लसणीचे दर देंवपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटनाच्या दिश्टीन गोंय दिसान दीस म्हारग जायत चल्ला. टॅक्सीचे भाडे वाडले, हॉटेलांचे रूम भाडे तेंगशेर पावले. दुसरे वटेन विमानांची तिकेटांय वाडल्यात. अशा परिस्थितीत गोंया येवचे काय ना हाचो पर्यटक विचार करपाक लागिल्ल्याचे स्टेटमेंट उद्देगीक मंत्री माविन गुदिनोन केला. गोंयांत येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांचो आंकडो वर्सान वर्स उणो जायत चल्ला. हाचे फाटलें कारण कितें आसूं येता हो प्रस्न सगळ्यांकूच पडला. ताचेर सरकारांतलो उद्देगीक मंत्री माविन गुदिनोनूच जाप दिली. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो कित्याक उणो जालो हाचेर माविन कितें म्हणटा तें पळयात. विदेश वचपाक सोय पडटा, पूण हांगा येवपाक मार्ग पडटा. हें तुमचीच एकट्याची मिस्टेक ना. हांव ऑल स्टेक होल्डर्स ट्युरिजमान जे आसात तांकांय दोश दिता. हॉटेल ओवर प्रायस्ड, टॅक्सी ओवर प्रायस्ड, मागीर बाकीची सुविधा आसा ते ओवर प्रायस्ड. 5 स्टार आसूं दी, 3 स्टार आसूं दी, सगळ्यांनी रेट वाडयले. एअरलायन तिकेट रेट वाडयले. काय कित्याक लोक येतले ते कॅल्क्युलेट करता. आज लोक कॅल्क्युलेट करता. तुमी जाणा, दिस इज द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज. कंप्युटराचेर, लॅपटॉपाचेर, तुमच्या मोबायलाचेर सगळी वस्तू ह्यो तुमकां रोखड्यो जाणवाय मेळटा.
तुम्ही सुद्धा कितें चूक केल्या कितली ती ब्लो अप जाता, एकटो चूक करता 10 जाण बघता अशें जाता. तेन्ना हे जेन्ना सगळे कडेन फांकारता अरे गोवा इज कॉस्टली, कोण येतलो, हे सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा. हांव एअरलायन्साकूय सांगता, हांव हॉटेलवाल्यांकूय सांगता आनी तुमकांय सांगता. तुमकां मुद्दम हांव सांगता, लास्ट टायम रेट सुद्धा हांवें वाडोवन दिल्लो. माझे ब्युरोक्रेसी आनी सगळे आहा ते कशें एग्री जानासले, फक्त 2 रुपया दिताले, हांवें 3 रुपया केले. तुमकांय कितें जोड जावपा जाय म्हाका गोंयांत टॅक्सीवाल्यांक. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. फाटल्या शेनवारा मडगांव सावन 2 सान भुरग्यांक सोडून गेल्ल्या 2 जाणांक मडगांव पुलिशेन धरले. अनिकेत राजगुरू आणि निकी पांडे अशी दुबावितांची नांवां आसा. तांचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 खाला गुन्यांव नोंद केला. फाटल्या शेनवारा 27 तारखेर एका जोडप्यान 2 सान पिरायेच्या भुरग्यांक मडगांवां सोडून पळ काडिल्लो. ही भुरगीं कोण, ती खंयच्यान आयली हे विशीं कोणाकूच कितें खबर नाशिल्लें. देखून मडगांव पुलिशेन दोनूय भुरग्यांक मेर्शेच्या अपना घरांत दवरिल्ली. उपरांत 2 दिसांनी एक बायल आपल्या भुरग्यांक सोदीत मडगांवां पाविल्ली. रेल्वे पुलिशेक हो प्रकार कळ्ळे उपरांत तांणी मडगांव पुलिशेक कळीत केल्लें. मडगांव पुलिशेन चवकशी करून हीच त्या भुरग्यांची आवय म्हणून तिची वळख पटयल्ली. तशेंच कागदी सोपस्कर पुराय करून पुलिशेन भुरग्यांक आवयच्या सुवादीन केल्ली. उपरांत भुरग्यांक मडगांवां सोडून वचपी दोगांचो पुलीस सोद घेताले. निमाणे कडेन त्या दोगांय जाणांक धरपाक पुलिशेक यश आयलां. अनिकेत राजगुरू आनी निकी पांडे अशी त्या दुबावितांची नांवां आसा. तांचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 खाला गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. Margam police have done a tremendous task of finding those who had abandoned the children in Gandhi Market and near the railway station. The 2 children, the culprits are found and found with no clue at all. They worked real hard. I appreciate the South Goa police, the DYSP, SP, the PI and especially the PSIs who worked together tirelessly to find the culprits and brought them to book. I appreciate the task put in by Daulikar, PSI Daulikar. From where they were arrested? They How were brought in from Sawantwadi and arrested here. How many people? 3 of them plus their 2 children and Manu. These 3 are not involved. Manu is admitted in hospital. जे मेन एक्यूज आशिल्ले तांची नांवां आसात अंकित राजगुरू आणि निकी पांडे. आता ही निकी पांडे जी आसा ती मनू पांडे हागेली सावत्र बायल आनी पयली बायल. ताजे नंतर ताणें अंजली पांडे हाजे कडेन लग्न केलें आनी ही भुरगी आशिल्ली ती अंजली पांडेली. काल अखेर पुलिसांक यश आयलें, 1 आठवड्याक यश आयलें आनी तांणी अंकित राजगुरू आनी निकी पांडे हांकां सावंतवाडीच्यान अटक केल्ली आसा. मडगांव पुलिसांन हाच्या खातीर अथक परिश्रम आनी दीस रात बसून हाजेर तपास केलो आनी हे भुरग्यांक काडली. सद्या मडगांव पुलिसेन अंकित राजगुरू आनी निकी पांडे हांकां IPC 317 आनी चायल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हाजेर गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट हाजे अंडर अटक केल्ली आसा. त्याच बरोबर जो मनू पांडे आसा ताका ताची प्रकृती खालावल्ल्या कारणान ताका दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोगुमाकानेकर. आयतारा सकाळी पर्वरीच्या कोकेरो जंक्शना कडेन कारीक सेल्फ एक्सिडंट जालो. कार चलोवप्याचे कारवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार डिवायडराक नेटान धपको दिलो. ह्या सेल्फ एक्सिडंटान कार चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. लोकसभेची 2 सिटां जिखपाच्या उद्देशान कोणाचें नांव निश्चित करपाक जाय हे विशींचो निर्णय आमची केंद्रीय समिती घेतली अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. 15 तारखे पयलीं लोकसभेच्या 2 मतदारसंघात कार्यालयां उक्ती करतले. तशेंच लोकसभेची तारीख जाहीर जाले उपरांत आमी पक्षाची वेंचणूक समिती निवडटले. उपरांत सर्वेच्या माध्यमांतल्यान जी नांवां फुडें येतली ती आमी केंद्रीय समिती कडेन धाडून दितले अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. नंबर 1 आमी प्रचार जो आसा तो प्रचार आमी ऑलमोस्ट वर्सां पयलीं सुरू केला
आता तर आम्ही ठरयिल्लें आसा की बूथ चलो अभियान आमी 11, 12 अशे 3 दिसां भितर गोंयच्या सगळ्या बुथांचेर आमी प्रत्येक जण एकटो वतलो. म्हणजे हांव सुद्दां एका बुथाचेर वतलो पूर्ण दिसभर. आनी ताका लागून हांव आसत, मुख्यमंत्री आसत, सगळे मंत्री, आमचे खासदार, आमदार, सगळेच जाण आनी पार्टीचे प्रमुख नेते गोंयांत 1722 बूथ आसात. ते सगळ्या बुथांचेर वयतले पूर्ण दिसभर. आनी त्यामुळे बूथ लेवल तेचे पयलीं आमी सगळे आमचे बूथ कमिटी वगैरे सगळे पूर्ण केल्ले आसा. उरता प्रश्न जो आसा तो उमेदवारीचो. आमी सदोदीत कमळ निशाणी समोर दवरतात आनी काम करतात. त्यामुळे उमेदवार कोण ती चिंता न करता आमी सगळे काम करतात. आनी सादारण आमी 10 तारखेच्या 15 तारखे पयलीं आमी दोनूय कार्यालयां जीं आसात तेचें आमी उद्घाटन करपाचें आसा. उत्तर गोवा इलेक्शन कार्यालय, दक्षिण गोवा इलेक्शन कार्यालय, तेचे कमिटी वगैरे सगळ्यो पूर्ण जाल्ल्यो आसा. आनी हें सगळें करता आसतना उमेदवारीची जी चर्चा आसता तेका एक प्रक्रिया आसा. आमचे मुख्यमंत्री काल दिल्ली गेले, कारण कशें आसा तेंची असेंब्ली चालू आसा. त्यामुळे तांकां वेळ तसो आतां 10 तारीख पर्यंत ना. त्यामुळे तेंची कांय कामां आसलीं आनी त्यामुळे काल ते सांजे गेले आनी आज सकाळीं परतून आयले. त्यामुळे ते उमेदवारीची चर्चा वगैरे अशें कांय करूंक वचूं नाशिल्ले. उगीच तेचेर हें आयले. आमच्या पार्टीची जी सिस्टम आसा त्या सिस्टमाच्या माध्यमांतल्यान निवडणूक डिक्लेअर जातकच, नोटिफिकेशन येतकच आमी वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स म्हणजे पार्टीचे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्माचेर तेंचे जे आसा ते हांगाल्यान ते वयर जशें सांगतकच हांगा स्टेट इलेक्शन कमिटीचें फॉर्मेशन जातलें. आनी त्या नंतर ते इन्फॉर्मेशन वेगवेगळे जे आमकां इन्फॉर्मेशन येतलें सर्वेच्या माध्यमांतल्यान वयल्यान किंवा तेचें डिस्कशन जातलें. हांगा कितलीं नांवां आसा ती सगळीं नांवां वयर धाडलीं गेलीं वयतली, कारण ती हांगासर डिक्लेअर किंवा हांगासर फायनल डिसिजन घेवपाचो अधिकार हांगा ना. आनी त्यामुळे आमी धाडल्या नंतर इलेक्शना भितर निवडणुकीन जिखप ही क्रायटेरिया दवरून जें कितें फायनल डिसिजन घेवंक जाय तें आमची नॅशनल पार्लिमेंटरी बोर्ड किंवा इलेक्शन कमिटी जी आसा ती थंय घेतली आनी तेन्ना थंय तेचें डिक्लेरेशन जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आपल्याक ईव्हीएम मशीन आवडना, दर एकल्याक मतदान करपाक आनी मतदान केलां तें दाखोवपाक हक्क आसा. व्हडल्या व्हडल्या देशांनी ईव्हीएमा वरवीं मतदान करपाचें सोडलें. भारतातूय ईव्हीएम मशिना वरवीं मतदान जावचें न्हय म्हणून विरोधकांनी जायते आवाज उठयले. मात भारतांत अजूनय तीच स्थिती आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें. It is unfortunate that our country, whatever opposition says, it falls on deaf ears. कितें जाल्लें आसा, व्हडल्यो कंट्रीज अमेरिका, युरोपांत आनी हुंय सगळ्यांनी ईव्हीएम सोडले. कित्याक इट कॅन बी मॅन्युपुलेटेड टू सम एक्सटेंट. देखूनच आज पतले बॅलट पेपरांचे गेल्ले आसात. पूण आमचे इंडियेक ओपोजिशन कितलें मागलें, थोडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्टान गेले, पूण आयज फुड्यान सरकारान मानून घेवंक ना. सो वी हॅव टू फेस वॉट एवर इज द रियलिटी. वी ऑल्सो डोंट लायक ईव्हीएम, कित्याक एक लाख हक आपलो दाखोवपाक वोट मारूंक. पळोवया न्ही कितें जाता. मडगांवच्या कोयरा खातीर घराघरांत वचून एकठांय करपा खातीर पालिका कोटींनी पयशे खर्च करता. 29 वर्सां वेचून येवन आमदार दिगंबर कामत मडगांवच्या कोयराची समस्या सुटावी करपाक अपयशी थारला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनोन आनी मडगांवच्या थळाव्यांनी केला. मडगांव जितले वॉर्ड आसा एक वॉर्डान 2-3 कडेन असले ढीग पडले आहा, ड्रायवे सण्णां आनी कितें तसलें. आनी हो थिंगा उरपा कारण पयलीं सदां हो एक क्वेश्चन मार्क जालो. व्हडले क्वेश्चन मार्क म्हणटा तें आतां उज लागता तें पयलीं तें कोस्ता ग्रावंड हांगाच पयलीं सदां 15 दिसान एक फावट लागता, 2-3 जालो. हय. सो मडगांवाच कित्याक उज लागता हो आतां हांव चिंतपा पडला. वाय डू वी हॅव फायर इन्सिडंट्स ओन्ली इन मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. फातोर्डाच्यान कित्याक दिसता पडना आमकां उजो, एक प्रश्न येता आमकां. सो हेजेर आमकां खंय तरी दिसून येता जें डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम आहा हें खंय तरी चलना. आनी हांगाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा फुडें तोच ताच्या वर्करांतल्यान उज लायता. कितें हांव तरी म्हजें सामकें विथ कन्विक्शन सांगपाक शकता. गोवा गेस्ट हावस रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे वयर चडटा तेन्ना थिंग लेफ्टान उज घालता आसतना हांवें पळयलां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे वर्कर. आनी हांगाय बी म्हाका तेंच दिसता, कित्याक कशें जालें मातशें कमी करपा जाय जें वेस्ट एक्युमुलेट जाता तशें. इनफॅक्ट हांव सांगत आसा इवन हांगा ते म्हणटा भायले लोक हाडून उडयता. खंयचो भायले लोक हाडून उडयतलो? मडगांवचो हाडून उडयतलो.
नावेलीचो जावं नुव्याचो आनी खंयचो इतले सेंटरां येवन उडोवपाना ते सो इन अदर वर्ड्स तुमचे डोर टू डोर कलेक्शन त्या प्रिमायसिसां पावना सो दीस इज द मेन फॉल्ट. आतां हालीं हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान रिस्ट्रिक्शन घायल्लें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑक्युपन्सी दिवचे न्ही म्हणून सांगपा म्हळ्यार कितल्या जाणांची जे बिल्डिंग्स हे आहले ती पेंडींग उरले कित्याक तांकां ऑक्युपन्सी मेळना जाली. हे असले डायरेक्शन दीत सुवातेर म्हाका हांव एक्चुअली एक अपील करपाक शकतालो ऑनरेबल हायकोर्टाक की मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलूच पयलीं सद्या सस्पेंड करचें फॉर अ ब्रीफ पिरियड टील दीस थिंग्स कम इन लायन ऑर इवन डिजॉल्व लेगून केलें म्हण कांय वळी जावपाना. आज कितें जालां आमी पळय मडगांवकार म्हणजे पळय आसा न्ही आमकां खरेंच लज दिसता ह्या मडगांवचे बद्दल कितें पळोवपाक मेळटा तें. आतां लास्ट 29 वर्सां जालें बाब दिगंबर कामत हांगचो आमचो आमदार म्हणून येता. ह्या 29 वर्सान बाब दिगंबर कामतीक म्हाजी विनंती आसा की ताणें एक आत्मचिंतन करून पळोवचें की आपणें ह्या मडगांवा खातीर कितें दिलें तें. तुमी आज पळयता काल जो पळय उजो लागलो पयर मार्केटान लागिल्लो काल ह्या मार्केट हें नगरपालिकेच्या फाटल्यान आनी ते बारीक जर पळयत जाल्यार थंय कितें आसा हो जो पळय कितें कचरो ते कलेक्ट करता घरान गार्बेज व्हरोन ती गार्बेज थंय ते हें वेट गार्बेज आसा ती थंयच्यान व्हरता आनी जी सॉलीड पळय गार्बेज आसा ती काडून थंयच डंप केल्ली आसा. काल थंय जर आमी जर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार थंय थर्मोकोल आसा तातूंत ते पत्रे आसा तातूंत लाकडाचें आसा आनी चडांत चड म्हटल्यार जो मेन फॅक्टर आसा ही नाल्लाची सोण्णां पळय आसा म्हणजे आडसर विकून जी सोण्णां ताजे डंपाचे डंप थंय काल आशिल्ले. सो मडगांव नगरपालिकेच्या फाटल्यान जर तुमी लिफ्ट करपाक शकना तुमी मडगांव कितें लिफ्ट करतले. म्हाजो असो पळय आजकाल कितें आसा प्रत्येक गोश्टीक हायकोर्टाक इंटरव्यून जावचें पडटा मडगांव चलोवपा खातीर. प्रत्येक ऑर्डर येतकीरूच मागीर हे सगळे ऑफिसर जावं आमदार जावं नगरसेवक ते जागी जाता आनी मागीर 8 दीस सामके कामां लागता. 8 दीस जाले बरोबर सगळे परत विसरता. परत सगळें आशिल्लें तशें आयज तो जर कचरो पळय तो कितले वर्सांचो कचरो थंय आसा. ताजे सायडीन थंय कोण एक हॉटेलशें कितें घालून दिलां ताजे मुखार थंय नुस्तें विकता कितें म्हणजे नगरपालिकेच्या फाटल्यान जर तुमी मडगांव लिफ्ट दवरपाक शकना तुमचो उपयोग कितें थंय. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर